शंकर पळयता. आयची प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाक एकूच कारण की आमचो जो ग्लोबल कोंकणी फोरम आमी घडोवन हाडला ताचो एक कार्यक्रम आसा रवींद्र भवनान पयलीर मायाचे, आनी हो प्रोग्राम फुडें व्हरपाक आमकां जायत्या जाणांनी आदार दिल्लो आसा आनी हाची तयारी चालू आसा. पूण हाचे विशीं मुखार उलोवचे पयलीं आमचो तुमी सगळे जाणा आमचो पाप साहेब उतरला आनी आयज ताचो इंतेर आनी आमी ग्लोबल कोंकणी फोरम ताच्या आत्म्याक शांती मागतात. दुसरी गजाल घडल्या ती एकदम दुखाची काश्मीराक जे आतंकवादीन जो हल्लो केला ताचेरूय आमी गंभीर आमचे दूख परगटायतात आनीक जे आमचे भाव उतरले तांच्या आत्म्याक शांती मागतात. आता आमचे आयचे प्रेस कॉन्फरन्सीन म्हणजे बाजून बसलेलो आसा जुजे साल्वादोर फेर्नांदीस, तो आमचो सेक्रेटरी, तसोच झेवियर दे मायना कमिटीचो मेंबर, आमचे तिजोरेर बाय आपलोन, मागीर नोरा आनीक आपलोनाचो पती. तर कोंकणी फोरम घडयल्यार नाना म्हणल्यार आमकां मायाच्या म्हयन्यांत एक वर्स जायत येता. आतां हे वर्साच्या काळांत आमी कोंकणीची रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत जागो मेळोवंक खुबश्यो कार्यावळी केल्यो. देखीक कदेल जाय व रोमी जाय ही कार्यावळी काल आमी साबार आमदार मंत्र्यांशी गेले. त्या उपरांत आमी जेन्ना आमचें कोंकणीचें अधिवेशन आसलेलें तेन्ना आमी तांचे विरुद्ध आमकां नीत मेळची म्हणून सुबे माजार मडगांव आमी धरणां केली, सायलंट धरणां, आनी अशें करून आमी खुबश्यो कार्यावळी केल्या आनी लोकांक मागीर त्या भायर आमी अरावंड 50 आनी 100 ग्राम सभांनी कोंकणीचे रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत नीत मेळची म्हणून थाराव पास केले. ताची आमी कारभार हो ती आमी कितें म्हणटा ती खोटपट केली. आनी हें सगळें करतना आयज गोंयांत आमी कोंकणीचे रोमी लिपीक मान्यताय मेळचे खातीर एक जागृताय तयार केल्या. आतां हे जागृतायेचें सूत धरून आमी मायाचे 1 तारखेर मडगांवच्या रवींद्र भवनांत पाय तियात्रीस जुआ आगोस्तीन वसऱ्यांत चावडी नांवाची एक कार्यावळ थारायल्या. हे कार्यावळींत आमी ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे रोड मॅप कशें आसतलें तें थंयसर आमी सांगतले. आनी ग्लोबल कोंकणी फोरम खंयच्या मळांचेर आनी कशे रितीन फुडें वयतली आनी रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत जागो मेळोवंक कितें करतले त्या दिसा आमी वेगळे विशय घेवन सगळ्यांक सांगतले. हे चावडी कार्यावळी आमी सुरवातेक एक घुमट नाच नुवेचो एक पंगड तयार केला, जो पारंपारीक रितीन थंयसर आमची गितां जी गितां आसा पारंपारीक कोंकणींतली ती थंयसर वाजोवन दाखयतली आनी नाचोनूय दाखयतली. कार्यावळ सकाळी 9:30 वरांचेर सुरू जातली आनी ती 1 पर्यंत चलतली. कार्यावळ 2 भागांनी वांटल्या. पयली कार्यावळ जी आसा ती आमची फॉर्मल कार्यावळ जातली, जंयसर आमी आमचे रोड मॅप ग्लोबल कोंकणी फोरमाचें सांगतले. आनी कार्यावळीचो दुसरो भाग आहा तो आमी एक कोंकणी तियात्रिस्तांचो आमी एक संगीत खेळ म्हणजे म्युजिकल शो घडोवन हाडला. कित्याक भास आनी संस्कृताय हातांत हात घालून येतात म्हणटच हो संस्कृतायचो एक भाग म्हणून आमी हो म्युजिकल शो केला. चावडी हे कार्यावळीक मायाचे पयलेर जावपी चावडी हे कार्यावळीक आदोगाद राधाराव ग्राशियास हो मुखेल सोयरो आसतलो. हे कार्यावळीची आमी
गोंयभर सद्याक तयारी केल्या आनी आमी लोक हे कार्यावळीक हाजीर जातली हाची आमकां अपेक्षा आसा ते नदरेन फुडली सुत्रां आमचो झेवियर बाब सांगता. आमी आरांबोल ते काणकोण पासून तयारी करीत आसात. तातूंत आमकां जायत्या जाणांनी आपलो आदार बसयला. तातूंत आमी कमिटीचे मेंबर वो थिंगाचे एक्झिक्युटीव म्हणून थोडी नांवां सांगता. जशें सांग्यार कोणाकूय येवचें असल्यार ह्या मनशांक तुमी मेळचें. सांगे अलेक्सिनो फेर्नांडीस, उगे वितोरीन मार्कोस, आल्दोना ब्रुनो फेर्नांडीस, बार्देजान फ्रांसीस फेर्नांडीस, काणकोणांत मानुएल फेर्नांडीस, कलांगुट्यान मानुएल कार्दोजो, कुडतोरीन सांतान डिसोजा, देवोरा फादर ब्रायन, कलांगूट मानुएल कार्दोज, कांसावली वेलसांव नोरा, पोंबुरपा आग्नेल फेर्नांडीस, पोंडा एलिझाबेथ आनी मार्टीन दे पोंडा, सांकडे मारिया पिंटो, बिचोरी फादर सुकोर, सांताक्रूज सुकोर दे सांताक्रूज, तालिगांव बाय मार्ता, अशीं जायतीं जाणां आसात. हाचो नंबर जे आमी लोकां पर्यंत पावयतले ताणें ताका कॉन्टेक्ट जावं येता. कित्याक आमी बसी केल्ल्यो आसा ह्यो. तर हाचेच फुडें आमकां तर एक वॉल्यूम नंबर मेळ्ळो जाल्यार आमचे ते प्रमाणे बसी हायर करूंक जातात आनी हांगासर लोकांक हाडूंक जाता. ते खातीर हांव मागतां सगळ्यांनी एक मनान एक तारखेर येवचें आनी रोमी लिपीक जी आमकां मान्यताय जाय ताका आमी सपोर्ट दाखोवचो. आनीक ग्लोबल कोंकणी फोरमाच्या नांवान हांव मागतां तुमी सगळ्यांनी हे आमच्या भुरग्यां पासून जे आमी करूंक सोदतात तांकां तुमी आमकां आदार दिवचो. भास जी आसा ती सगळी आमी म्हणटा की सांबाळल्या इगोर्ज्यांनी आनी तशेंच तियात्रिसांनी. तर हांव तियात्रिसां कडेन सगळी डायरेक्टरां कडेन विनंती करता. थोड्यांक आमचो आवाज डायरेक्टली पावला, थोड्यांक पावना, थोड्यांक वॉट्सॅपार पावला. पूण तेंचो तेंको आमकां दिवपा जाय. जाण एकली डायरेक्टर आपआपले पंगड घेवन येतले हें आमकां आश्वासन जायत डायरेक्टरान दिलां आनी ते येतले. कित्याक 9:30 वरांचेर एक पयलेर हा तितून आमकां चडशे यूथ जाय. कित्याक आयज आमी झगडटाय आनी हालीं आमी बंद जालीं हें जनरेशन जावं फुडली पिळगेक ही आमची बऱ्यांतली बरी परंपरा आहा, बऱ्यांतली बरी दायज आसा ती तांकां उरची ना. आनी हीच उरची खातीर आमी जायती ग्रेस्काय भुरग्यांक दवरताय. पूण ही आमची व्हडल्यांतली व्हडली ग्रेस्काय. जरी तर आमचो आवाज आनी ते दिसा दाखयलें सगळ्यांनी येवन एकवटान मागलें जाल्यार आमी जरूर मेळटलें. ते पासून विनंती करता सगळीं तियात्रिसांनी. तेच भाशेन आमी जायती म्हणटा की चर्चीनी वचोन तांकांय आमी एनावन्स कितें करपा जाय आपण तें दिलां आनी त्या चर्चीनी जायते आमकां पादीगारांनी खूब तेंका दिलां आनी सांगलां की आमी एनावन्स करतले संडे. आनी तेंचे एनावन्समेंट तें आयकोन तेवूय सगळी चर्चीच्या लोकांनी वांगड्यांनी हिंगा येवन आमकां तेंका दितले आनी जरूर ही आमकां दायज मेळटली. कित्याक आर्टिकल कॉन्स्टिट्युशनल एक्ट आर्टिकल 29(1) प्रमाणे हें आमकां येवपा जाय. आनी निमाण सांगची म्हणल्यार आमी खंयचेच लँग्वेजीचेर धर्माचेर वा खंयचेच पार्टीचेर विरोध नाय न्हू आनी खंयची पार्टी न्हू. हें फकत एक रोमी लिपी देश खातीर. ताका लागून जें पळय देवनागरी स्क्रिप्ट आहा तेजेरूय आमी विरोध नाय. ते देवनागरी स्क्रिप्ट आहा ती आसती तशीच. पूण येनो तेज बाराबरूच आमकां रोमी लिपीकूय तोच मान दिवचो जाल्यार हाजें आमकां लिगली कितेंय करूंक मेळटलें. ताका लागून सगळ्या कडेन विनंती मागता मोठी संख्येन तूं येतली आनी आमचो आवाज दीस इज नाव ऑर नेवर. आतां नाजाल्यार आनी केन्नाच. देव बरें.